बालभवन म्हळ्यार सरकाराची सेमी गव्हर्नमेंट बॉडी. ह्या बालभवनार सुमार 250 कंत्राटी कामगार आसात. तांकां अजून मेरेन नोव्हेंबराचो पगार दिल्लो ना. हो म्हयनो सोंपच्या पयलीं सरकारान तांकां नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्याचो पगार दिवचो म्हण मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बालभवन म्हणटी सरकाराची एक सेमी गव्हर्नमेंट बॉडीशी चलता आणि ह्या बालभवनाचे जवळ जवळ 250 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे असतात, नॉट द परमनंट स्टाफ, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स, तांकां अजून पर्यंत नोव्हेंबराचो पगार मेळना. हो पगार कितलो आसता? 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, 12,000 रुपया असो पगार आसा. आणि ह्या लोकांक अजून पर्यंत आज आमी डिसेंबराच्या 24 तारखे पावले. सरकारी कर्मचाऱ्यांक नोव्हेंबराचो पगार मेळ्ळो, डिसेंबराचो बी पगार घालता म्हणून सांगिल्लो, अजून पावलो काय खबर ना तांगे खात्याक. फायनान्स सेक्रेटरीन पगार घेतलो नोव्हेंबराचो, चीफ सेक्रेटरीन पगार घेतलो, सगळ्या आमदारांक, मिनिस्टरांक, सगळ्यांक जे कितें म्हयन्याचे तांगेले अलावन्सेस आनी पगार जे कितें मेळटा पळय तो सगळ्या मेळ्ळो, इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. पूण हो गरीब घटक जो आसा, जो 8,000, 10,000, 12,000 जोडटा, तांचो पगार अजून पर्यंत जायना आणि हाची ह्या सरकाराक मात सुद्दां लज दिसना. 19 डिसेंबराचो प्रोग्राम करपा खातीर तुम्ही 2.5-3 कोटीचे टेंडर काडटात आनी थंय व्हडलो शो करतात. अरे शो कित्याक करप? जेन्ना तुगेल्या बारीक जो लोक आसा, गोंयकार लोक आसा, जो आपल्याल्या कश्टान काम करतात, तांकां सरकारान जे पयशे दिवपा जाय ते जर दिवपा जायना जाय तुमचे कडेन अजून पर्यंत, ही फेस्त कित्याक करता तुमी? हेच न्ही, बालभवनांतल्याच टेम्पररी कर्मचारी न्ही, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर न्ही, जो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा गोंय सरकाराचे, जातूंतल्यान खूबशी सिक्युरिटी वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट आस्थापनांनी, दर मेडिकल, दर हॉस्पिसियो, दर रवींद्र भवन, सगळीकडची बाकीच्यो वेगवेगळ्यो गव्हर्नमेंटाची आस्थापनां आसात, पीडब्ल्यूडी बाकीची सगळी, थंय ही गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी थ्रू गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान घालता सरकार. ताचे बरोबर हाऊसकीपिंगाचो स्टाफ सरकार घालता ह्यातूंतल्यान. त्या स्टाफाक 10-12 हजार रुपया वयल्यान 1,000, 2,000 अशे वाडयिल्ले. ते फक्त पेपराचेर उरला अजून पर्यंत. त्यांच्या हातात एक पाय पावलो ना अजून पर्यंत, या बारीक मनशाच्या हातात जे 10-12 हजार रुपये घेतात त्याच्या हातात अजून एक पाय पावलो ना. 1916 साल दे हॅव गॉट जस्ट हाईक इन देअर सॅलरी, बट द एरियर्स ऑफ दिस हाईक आर पेंडिंग फ्रॉम 2016. म्हळ्यार एकट्याक 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 अशी येवपाचे आसा त्या स्टाफाक. 2,000 जर पगार वाडयलो जाल्यार एक म्हयन्याचे 24,000 जाले, एक वर्साचे. 2 वर्सां, 3 वर्सां, तर 4थी वर्स 2016 ते 2020 इतली पर्यंत हो अजून पर्यंत हो पगार मेळिल्लो ना ह्या लोकांक, एरियर्स तांगेले. सो आमी मागता ह्या सरकाराक फेस्त करपाचे बंद करा. तुम्ही आता पयर एक येदो व्हडलो शो केलो राष्ट्रपती येता म्हणून, आनी तुम्ही म्हणटात की आमी 100 कोटी मोडटले म्हणून. 100 कोटी गरिबाच्या ताळ्यार लागलात. ताका सांजेची पेज जेवू दी सुखा, आणि त्याचा पेज तो भीक म्हणून मागना, तो आपल्याली कष्टाची पेज मागता. तो काम करता ही पेज जेवपा खातीर, 4 गोटे खावपा खातीर तो काम करता. मरसर 12 वरांची ड्युटी करता सिक्युरिटी स्टाफ. सो तांचे एरियर्स तुम्ही असे दाबून दवरनाकात, तांकां हे बेगीन दिवचे, ही आमची मागणी आसा. आणि म्हाका दिसता की ह्या सरकारान जे आता हे वर्स सरत आयला आणि थोडे 6-7 दीस उरला हे वर्स सोंपपाक, ताचे पयलीं येता गेले एरियर्स क्लियर करचे. बालभवनाच्या स्टाफाक फाल्यां 25 डिसेंबर क्रिसमसाक मेळत म्हण दिसलो म्हाका, पण निदान हो म्हयनो सोंपचे पयलीं तांकां नोव्हेंबर आनी डिसेंबर हाचो पगार तांकां दिवचो. आनी ह्या बारीक समाजाक, बारीक मनशांक सरकारान मातशें खूश करचें, अशी गोवा फॉरवर्डाची मागणी आसा.